बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो एक नवो दीस तुमी आमकां दिला आनी नवा दिसा बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी परत सांगता मेळ्ळ्या. वेळापच्या ग्रंथांत अवस्वा 3:20 आनी 34 वळ आमकां सांगता, म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे दायज, देखून ताचेर हांव दवरतां म्हजो विश्वास. सर्वेस्पर म्हजें दायज, देखून ताचेर हांव दवरतां म्हजो विश्वास. आमचो विश्वास आमच्या सोम्यात आमी थीर करया आनी बापूय सक्रामेंतांत ताका मोगान स्वागत करया. गावन गीत स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा रावला ये रसनारा बापाच्या कुवारा. आमच्या गावानाच्या बुकांत गीत संको K9 पान संको 152 पेज 152 K9. स्वादी सक्रामेंता खालत्या या बिडारा रावला ये रसनारा बापाच्या कुवारा. सोमे आमची भेटयतां गायना. स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता. स्वादी सक्रामेंता आमकां पासावन रावला. तुजी देव सौकसा आमची दुखां पुसा. तुजे दावून येता आमची कंदेजाराय सांगा. स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता. स्वादी सक्रामेंता हातूंच आमचो विशय वादळा मोदो जीव राताय तूं आमचो देव. पवित्र सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जाल्ले आमच्या सोम्या आमच्या सडवंदरा संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सोवे आसतलो म्हणून तुवें बसयल्ल्या प्रमाणे सदांच तूं आमचे मदें आसाय. आनी बापूय सक्रामेंतां सोम्या तुजे वर्त्या मोपान हजारपण आमकां उगडापे करताय.
तुझ्या पवित्र सन्निधानांत आमी रावून तुका अर्गां दिवन तुजी स्तुती करचें भाग्य तूं आमकां फावो करताय. ना फावो जाल्ल्या आमकां तुज्या दैवीक स्पर्शान आनी दर्शनान चलोवन व्हरताय. अज्या नव्या दिसा सुम्या परत तुज्या पांयां ताळे येवंक तुवें आमकां फावो केलाय. हो थोडो वेळ तुज्या हजारपणांत करसून तुजी महिमा गावंक तुज्या दैवीक स्पर्शान आमचो सगळो दीस आमी जिवंक तूं आमकां अवकाश करून दिताय. ह्या खातीर सुम्या तुका आमी अर्गां दिता. सगळें आमचें जिवीत आज कितें आमच्या जिवितांत घडोवंक आसा तें आमी नेनाव सुम्या. पूण कितें सक्कड मांडावळ तुवें केल्ली आसा आमच्या जिवितांत ती हर एक मांडावळ आमच्या बऱ्याक पडटा म्हणलें सत वळखून घेवन ह्या सकाळींच्या वेळार सुम्या आमचें जिवीत तुका आमी आज नव्यान समर्पण दिता. आमच्या आयच्या दिसाच्या हर एका आमच्या चिंतनां शब्दान आमच्या करणेन तुज्या कुशे काल्तिमान घालून आमची मेठां काडूंक सुम्या आज आमी कृपा मागता. किर्तन घर आमकां सांगता किर्तन 62 ह्या किर्तनांत देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडचें म्हाका थारान मेळटा. तोच म्हजें खडाप म्हजें थारण म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालचो ना. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो भरवसो. देवा ते आसा म्हजें थारण म्हजे वडवीक. तो म्हज्या खटायाचें खडाप. देवूच म्हजो आसरो. सुमी बोपय सक्रामेंतांत आमच्या पासत हजर जाल्लो आमचो आसरो आमचो आधार ताचे तावन आमकां मेळटा शांती आनी समाधान. हे सत वळखून घेवन सम्याक आमी उलो मारया आनी सांगया इरुववनागी इरुवात ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H66 पान संको 106 पेज 106 H66. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ
ತಿರುಗಿ ಪಯಣದಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ माझ्या दुःखात सोम्या दुखावलो मारता अरे माझ्या सुखात आणि संतोषात सोम्या तुझे संख्या संतोष शेता किती तुझे ताक पैस वसो सोम्या मखाती मखा तुझ्या मगाच्या वेगे सोम्या मखा रावत तुझ मगा सुलन व सोम्या ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ मगाच्या भावानो भयणीनो ह्या दिसांनी आमी दुखी सायबिणीच्या फेस्ताक तयार जावन आसा दुखी सायबिणीचे ते विविध दुखी आमी विशेष रितीन नियाळ करता ह्या संदर्भार आमच्या कश्टा विशांत आमी थोडो नियाळ करूंक जाय जाकोबाचे पत्र आमी काडले जाल्यार थंयसर पयलो स्वर दुसरी वळींत हांव चवथ्या वळींत देवाचें उतर आमकां अशें सांगता म्हज्या भावा भयणीनो नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते भागस म्हूण तुमी लेखी जाय तुमचो हुस्को तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासान उपजाता म्हणून तुमी जाणात तिरासनेच्या पावंडार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातेल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना कितली अर्थाभरीत उतरां पळय मोगाच्या नोसां जाकोबाच्या हांगासर मगेवन तूं जाकोबू जेजूच्या आपोस्तलां पैकी मार्तीरपणाचें मरण फावो जाल्लो पयलो जावन आसा पयलें मार्तीरपणाचें भाग ताका फावो जालें तारीख तो म्हणटा ताच्या ह्या पत्रांत नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते भागस म्हणून तुमी लेखी जाय सभाजनाक मोगाच्या भाव भयणीनो कश्ट आयले म्हणटा आसतना पिडा आयली या कितें तत्वार जालें म्हणटा आसतना मोगाचे न्हू कशें कितले वेगळी ते कश्ट पयस करचे ही चिंता आमच्या मोतीक येता
आनी ह्या सला संदर्भार सभारपोटी आमचे थिरासान आमी सांगता देवाचें उतर आमकां स्वस्थ कळीत करता. नव्या सोल्ल्यांत आमी वाचले जाल्यार पावलाच्या पत्रांत पेद्रूच्या पत्रांती आमकां स्वस्थ रितीन आमचे कश्ट कशे आमी फूड करीसे म्हणून देवाचें उतर सांगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र पावलाचें आमी काडलें जाल्यार थंयसर 8व्या वस्वरांत 18व्या बळींत पावल म्हणटा ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावचे आसा ते मैमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हणून म्हाका दिसता. ह्या काळाचे कश्ट मुखल्या काळाचे त्या मैमेक सरी करून पळोवं जाल्यार ते कांयच न्हय म्हणून पावल थंयसर म्हणटा. मोगाच्या बाबरीनो सोम्याच्या कुर्साचेर आमी नदर घालता आसतना त्या कुर्सा सोम्याचे मरण मात्र आमी पळयना. भावार्थाच्या दृश्टीन आमी कुर्साचे नदर घालता आसतना मोगाच्या बाबरीनो थंयसर सोम्याचे पुनर्जिवंतपणी आमी पळयता. आनी हें भोव गरजेचें जावन आसा. कुर्सा मुखांतर पुनर्जिवंतपणाचो भरवोसो उदेलो पण पयत पुस्तक आमकां स्वस्थ सांगता आसतना म्हाका आमच्या कश्टा मुखांतरी आमकां एक वर्तो भरवोसो आसा. सासणीक जिवीत आसो तो भरवोसो आमचे थंय थेर जाता म्हणून देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता. रोमाकारांक पावलाचें अनेक पत्र कोरिंतकारांक बरयल्लें पत्र आमी काडलें जाल्यार आनीकय थंयसर गुंडायन पावल आमकां कळीत करता. ताका सबार कश्ट आयले ते उल्लेख तो करून म्हणटा हर एक तरान आमी कश्टाताव तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंधकारांत सांपडताव तरी निराशेन आमी बुडाना. आमी दगदनी बोगताव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटताव तरी मरना. जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमच्या विनाशी कुडींत आमी सदां ववयता. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें मरण आमच्या विनाशी कुडींत आमी सदांच ववयता. सोम्या संगी आमी अविनाशी जावच्या बसत सासणाच्या जिविताक आमी फुडें सरता बसत हें आमी ववयता म्हणून थंयसर मोगाचें नांव सांगपाक सांगता. पेद्रूच्या पत्राक आमी गेलो जाल्यार पेद्रू मोगाचें नांव सुरविल्ल्या पवित्र सभेक आयिल्ल्या त्या विशेश दगदवनी वेळार तांकां धैर्य दिता. पवित्र सभेक धैर्य दिवन तो अशें म्हणटा. पयल्या पत्रांत 4थ्या वस्वरांत 12व्या वळींत पेद्रूच्या पत्रांत आमी अशें वाचता मोगाचें न्हू तुमकां वरोवन पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयल्या ती उज्या परिक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. तांकां आयली ती दगदवणेक तो उज्या परिक्षा म्हणटा. टेस्ट बाय फायर उज्या परिक्षा. हातूंत विशेश कांय तुमकां घडटा म्हूण तुमी चिंतचे नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावा जाय. ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमी आनीकय चड संतोश भोगून धदोशी जातल्यात. सोम्याच्या कश्टांतय तुमच्या कश्टांतय तुमी उल्हास पावता आसतना आनीकय चड संतोश भोगून ताची महिमा परगट जाता आसतना तुमी धदोशी जातल्यात म्हणटा पेद्रू मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजूनी आमकां दिल्ल्या शिकोवणेंत कश्टा वेळार आमी निराश जायनासतना धैर्यान फुडें सरा जाय म्हणून जेजू आमकां स्वस्थ सांगता. जुवांचो वांजेल आमी काडलो जाल्यार थंयसर 16वा वस्वा 3:3 वळीन जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां म्हणटा जेजू.
आनी ह्या खातीर तुका आनी म्हाका मोगाच्या भाव भयणीनो जे सोम्याचो आमी फाटलाव करूंक आशेत हांव आमी दिसपरते सोम्या संगी सोमका जाय आमचो खुरीस घेवन जेजून तूं म्हणली ती उतरां लुकास वांजेल 14:20 वळेन मुडास करचे जाल्यार जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो म्हणटा जेजू. जर आमी सोम्याचे शीस जावन जियोंक ह्या संवसारांत आशेत हांव तासो खरेपणी फाटलाव करूंक आशेत हांव तर दिसपरते मोगाचे भाव भयणीनो आमच्या जिविताचे खुरीस आमी घेवन सोम्या संगी सोमकोंक आसा. तर तीच कृपा आमी आज ह्या आराधनाच्या वेळार मागया. सोमी आमचे सवय आसा तसो आमकां हर एका जिविताच्या कश्टा दुखांत ताचे सरशी आपयता. कश्टांतल्यान येया वजन वयतल्यान येया म्हूण ताणें आमकां उलो दिल्लो आसा. सोम्याचो तो उलो आमी स्विकार करया. हर एक आमचे कश्ट आमचे दूख सोम्याच्या त्या खुर्सा संगी ताच्या कश्टा संगी मेळोन ते स्विकार करून सोम्या संगी फुडें सरूंक ह्या वेळी तसो आदार मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत सांगो L7 5 159 पेज 159 L7. Somyaso ugudas karta Kastache hauni yarda Talo taso aikata Kasta telano yeya Wasn't tema kadia Titolo vishev tumka Mokacha gopancha Kasta telano yeya Wasn't tema kadia Titolo vishev tumka दसरा समाहार दुःख आमच्या दोळ्यांनी पडटा आमी उलो मारतना तूच आमची दुकां बसताय कित्याक आमचो बरो गवळी तूं जावन आसाय चिनी हिनी याळताना दोळ्यांनी भरता दुकां सोम्या खाव उलो मारता ताच्या उतरांक खांदिता हांवूच तो बरो गवळी शेळया खातीर जीव दिवचो फाटलाव म्हजो तो करशी सर्गी हांवूच तो बरो गवळी शेळया खातीर जीव दिवचो फाटलाव म्हजो तो करशी सर्गी बंदराक पावतलो सर्गी बंदराक पावतलो सोम्याच्या कश्टाचेर त्या खुर्साचेर आमी आज नियाळ करता आसतना आमची ते सवा गरजो कितें आसात
ते सकट सम्या मुखार आमी दवरया. आज जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणीचो प्रत्येक तरान आमी उडास करून तांच्या पासत मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करतात मर्विन डिसिल्वा फेरार तावनू, रोशन पिंटो डेन्मार्क तावनू, कमलदीप सांताक्रूज ईस्ट मुंबय थावन ह्या आमच्या भाव भयणीक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पठयता. देवाचे विस्तार आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. हांगासर सभाजन आमकां अर्गां दिवंक सांगला. लाभल्या सर उपकारा पासत कुटुंबान देवान दिल्या सर आशिर्वादा पासत प्रत्येक जाण आज अर्गां दितात. गॉडफ्री फर्नांडीस हैदराबाद, नेल्सन डी अल्मेदा तोट्टम उडुपी, केनेथ नाझरेथ शिरवां तावन हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमकांय सम्यान केला. सर बऱ्यापण असो उडास करून ताका आमी अर्गां पाठोवया. सांगात आमची ते सावा गरजो कितें आसा ते सम्या समोर आमी दवरया. सभारण हांगासर आमकां विविध ते सावा खातीर मागूंक सांगला. बऱ्या भलायके पासत सभाजनय आमकां मागूंक सांगला. बरें काम मेळचे पासत मागूंक सांगला. भुरग्यांच्या परिक्षेच्या संदर्भात तांचे परीक्षा तांणी बऱ्या हातान बरोवच्या पासत तांच्या पासत मागूंक सांगला. ICU आसल्या पिडेसा पासत मागूंक सांगला. तांची चवथ्या सावा ह्या वेळी सम्या मुखार आमी भेटोवन दिवया. आज प्रत्येक जाण मागता मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब USA ताच्या त्या पासत, रिटा डिकुन्ना मुलुंडू त्या कुटुंबाच्या त्या पासत बऱ्या भलायके पासत मागणी आसा. हिल्डा कास्तेलिनो एग्जाम आनी परीक्षा बऱ्यान शिका बऱ्यान जावच्या पासत मागणी आसा. आल्ड्रिया ट्रुइजा डिसोजा बेंगलोर तावनू कृषींत बरो मुनाफा मेळच्या खातीर तशेंच माडये तुटांत बरो फळ मेळच्या खातीर लेटिशिया रॉड्रिगस मागणी आसा. बऱ्या भलायके पासत पाटीची दूख पाटीची उलप बरें जावच्या पासत मागणी आसा. ट्रिजा पेरेरा ह्या ते सवा सगळे आमची कितें ते सवा आसात कोणी आमकां मागूंक सांगला. मागणी आमची आमी बसयल्ली आसा. तांचो उडास आमी करया. तांकां सम्या समोर आमी दवरया. सांगात आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाचे आमी उडास करून सम्याक आमी तांकां भेटोवन दिवया. सस्नाचो विशय तांकां आमी आज मागया. प्रत्येक जाण आज आमी मागता देवादीन फेबियन पॅरीस बाट रुजाय तावनू देवादीन जाल्ल्या कुटुंबा सन्या पासून उडास काडटा. डिसोजा कुटुंबांत क्रिस्टीन डिसोजा मंगळूर तावनू मागता आमी देवादीन पिटर आनी आलिस पायस पालाडका तावन, देवादीन थॉमस आनी मेरी मेंडोन्सा मुकामार, देवादीन जीवन टेलिस कारकोळ कुटुंबांत तेल्लो उडास करून मागणी आसा. रायना सल्डाना उडुपी मागता आमी देवादीन बाप फेलिक्स डिसोजा बेंदूर, देवादीन मार्क एवरेस्ट डिसोजा पेरमुदे, देवादीन फ्रांसीस वर्गीस कंकनाडी, देवादीन आपलू पियाद आनी झोबेल रॉड्रिगस सहार अंधेरी तावनू कुटुंबांत तेल्लो उडास करून आज मागणी आसा. ग्रेगरी आनी जेनेवियू सल्डाना किरान तावनू मागता आमी देवादीन पिटर आनी आलिस पायस पालाडका तावनू, देवादीन थॉमस आनी मेरी मेंडोन्सा मुखामार, देवादीन डेगामा मुंबय तावनू, देवादीन आग्नेस फर्नांडीस जल्मा दिसाच्या 108 वर्सां जल्मा दिसाच्या उडासाक एरमाल पनीर तावनू, देवादीन जॉन आनी पियाद डिसोजा एयाडी तावन, तशेंच देवादीन जोसेफ आनी इजबेल्ला मिरांडा एयाडी तावन हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आसा. ते मोगाच्या सम्या समोर दवरून सस्नाचो विशय तांकां आमी मागया. सस्नाचो विशय दी तांकां हे सम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फुंकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. सगळे आमी आमकां कल्ती करुया. सम्याचे आशिर्वाद कल्तेपणी स्वीकार करया. गीत नंबर ये 8 522 पेज नंबर 22.
गीत आमी नावाडया आमी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी कशी आमी आमच्या राया सत्या सोम्याची निजाकिवीची महिमा ताची करताम काविजमी पृथ्वी दिनवासा ताची व्हड भिकार रसना वाकांता ताची व्हड वंकाय काव्या नवे ये गीतामी नावाडया आमी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी कशी आमी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. ही जावन आसात उतरां आयच्या किर्तनाच्या श्लोकांत आमी उसारची ती. खरेंच देवाच्या हातांत आसा आमची भद्रती म्हणजे आमची सिक्युरिटी आनी ताच्या हातांत आसा आमची वडवीक, आमची ग्लोरी. सदांच आमी हे सत वळखून घेवन कदाळाची येता तवळ आमचें जिवीत सार्थक जावन आसा, संपूर्ण जावन आसा. किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 30 आनी 4 चवथ्या वळींत सुरेस्परातय संतोष सोदू आनी तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. आमच्या सुरेस्परा देवातय आमच्या सोम्यातय आमचो संतोष आमी दिसपट्टे सोदून आमच्या जिविताची मेठां काडूंक ह्या पवित्र बलिदानां सोम्याचो आदार आमी प्रत्येक तरान आज मागून घेवया. हें बलिदान सोम्याक मानतात असलें जावन आमी भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत मागीर सदांच सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थचे सगळे नेम तुवें तुज्या नेपेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. San Paulunu कोलेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावां भयणीनो, तुमचे बसत कश्ट सोसूंक म्हाका आतां संतोश भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करता. देवाचें उतर तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे बसत आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमलो तेन्ना पवित्र सभेचो हांव मनियारी जालो. वेळा काळाचे सुरवेर थावन
आनी सोर वंशावळींतावन लिपोवन आसलेलो तोच गुटू आतां आपणे विंसून काडलेल्यांक उगडाप करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातींच्या लोकां मदें ह्या महिमेभरीत गुटाची संपत्ती केदी व्हरती म्हणून देवान आपले सुकुशेन तांकां कळीत केल्या. होच तो गुटू तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो भरवोसो. ह्याच क्रिस्ताक आमी प्रगट करता. क्रिस्तासोवें सोर मनशांक संपूर्ण कायाच्या पावंड्याक वरिशें हर एकल्याक पुर्ती जानवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता. ह्याच कारणा पासत म्हजे थंय वावुरतेल्या क्रिस्ताचे बळवंत सक्तेन हांव वावुरतां आनी झुजतां. तुमचे पासत आनी लावोदियेसांत आसलेल्या लोकां पासत आनी तशेंच खुद्द म्हजी वळख नातलेल्या हेर जायत्यां पासती कितले वावटीन हांव वावुरतां तें तुमकां कळीत आसा जाय म्हणून म्हजी अपेक्षा. तांच्या सगळ्यांच्या काळजांत उत्तेजन मेळा जाय, तांणी मोगाच्या बांदान आनिकी लागीं सरा जाय आनी देवाच्या गुटाच्या म्हणजे क्रिस्ताचे खरे समजून येतावन मेळटा ते सगळे संपत्तेचो बरवसो तांकां लाभा जाय म्हणून हांव इतली कश्ट वावंट काडटां. ह्याच क्रिस्ता थंय सर जानवायेचे आनी समजणेचे भंडार लिपोवन आसा. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. सर्वेस्पराच्या गोपान विशेव घे आत्म्या म्हज्या, तो एकलोच म्हजो बरवसो. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. तोच म्हजें खडाप, म्हजो आसरो, तोच म्हजें कोटें, हांव केदींच हालचो ना. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. तुमी लोकांनो देवाचो आसरो सोदा, सर्वय काळांनी ताचेर पातयेनी ठेवा, तुमची भोगणां ताका उगडा. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा समी, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आनी एक साबता दिसा जेजू सिनागोगांत भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवो हात आंकुडलेलो एक मनीस आसलो आनी साबता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फारिजेव ताका पारत करीत आसले. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा आसून आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक की वायट करूंक, मनशाचो जीव वाचोवंक की तो काडूंक. उपरांत भोंवतणी आसलेल्या समेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडतच ताचो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजूक कितें करचो म्हूण आपणा मदें तर्क करूंक लागले.
देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक प्रायस्त मटवासीच्या जिवनाचे घडीत अशें आसा. हो प्रायवंत मटवासी सभार वेळ मागण्यार खर्चितलो आनी ताच्या मागण्यान ताका एक वर्ती आशा आसली की दैवीक दर्शन ताका जायचें म्हणून. ते एक वट्टो अत्रेक दोन सदांच तो मागतालो, देवाचें एक दर्शन म्हाका जायचें म्हणून तो अत्रेकतलो. आनी अशें एक दीस तो मागता आसतना ताका ताणें आशिल्लें तें दैवीक दर्शन देवान ताका फावो केलें. आनी तें सुरवेरीच दर्शन ताका जाता आसतनाच त्या मठाची कांपीण वाजली, बेल्ल वाजलें. आनी तें बेल्ल वाजता आसतना ताका कळीत जालें की आज त्या दिसा दुबळ्या धाकट्यांक कोण थंयसर मठाक येतात गेटी कडेन तांकां जेवण दिवचें, खाण दिवची जबाबदारी ताका आसली म्हणून. हर एका दिसा दुसऱ्या मटवासीक ती जबाबदारी आसली, पूण त्या दिसा ती ताची जबाबदारी म्हणून कांपीण जाता आसतना थंय वचूंक आसलें. हें ताका उडास साकायलें. एगडी भोव तो चिंतूंक लागलो, कितल्या तेंप वर्सां हांवें मागलो उपरांत आज देवान म्हाका हें दर्शन ताचें दिलां. हांवें हें दर्शन सोडून थंय वचून सेवा करची गी, ह्या दर्शनच पळोवन हांगासर रावचें. एका तरेचो गोंदळ ताच्या काळजांत उपसालो. पूण ताणें चिंतलें म्हाका एक आज जबाबदारी आसा ती हांवें करीच जाय म्हणून चिंतलें. आनी तो गेलो आनी दुबळे धाकटे थंयसर कोण आसले तांकां जेवण खाण कितें दिवंक आसलें तो दिवन परत्यान तो फाटीं आयलो. फाटीं येता आसतना कितें ताणें दर्शन थंयसर पळयल्लें मंदिरांत, तें दर्शन तशेंच आसलें. तें ताका परत्यान थंयसर पळोवंक मेळ्ळें. भोव संतोश जालो ह्या मटवासीक. ताणें नमस्कार केलो, प्रणाम केलो, अर्घा दिलें सोम्याक. दर्शन ताका वर्त्या रितीन दिल्ल्या पासून त्या वेळार सोम्यान ताका सांगलें, तूं दुबळ्या धाकांक कुमोग करूंक वचनातलोय जाल्यार हांव हांगा तुका राखून रावतो ना. हॅड यू नॉट गॉन टू फीड द पुअर आय वूड नॉट हॅव स्टेड. मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाचो मोग आनी पेलाचो मोग हे दोनी एका तावन आनीक मेकळे करूंक आमी जायना. हाच्या वांदेलांत आमी आयकलें शास्त्री फारिजेव साब्बाताचे त्या नियमांत हें एका पतावन आनीक विंगड करूंक पळयत आसतले, पूण जेजू तें समजता आनी ताचें खंडन करता. साब्बाताच्या दिसा एक तें पिडेस आसलो ताका बरें करूंक जेजू फाटीं सरना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव देवाचो मोग करता म्हणचो व्यक्ती तसो तें पेल्याचो मोग ना जाल्यार तो कपटी जाता. हांव पेल्याचो मोग करता मात म्हणटा जाल्यार ताचे देवाचो मोग ना जाल्यार तो कपटी जाता. कशें एका नाण्याचे दोन कुशी आसात आनी एका कुशींतल्यान अनेक कुस ती वेगळी करूंक जायना. तशेंच मोगाचे न्हू, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग एकामेका पुरक जावन आसात. सगळे नियम शास्त्र तातूंत बांदून हाडलां म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता. तर मोगाच्या बाबून आज सोम्यान आमकां दिल्लो संदेश, देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत आमी सदांच थीर रावूंक, हो संदेश आमी स्विकार करता आसतना आमच्या दिसपरत्या जिवितांत खरेंच सोम्याच्या मोगांत आनी एकामेकाच्या मोगांत आमी फुडें सरूंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आज सोम्याची कृपा आमी मागून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत नंबर D1 5 30 आणि 8, पेज नंबर 38. San Cristaच्या आमकां बदलून
हुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका बापा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्तमासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलू. म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज तुमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सत सवानी गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवी दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पयसेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हणून आमी भावार्थान सतमानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळासो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सोबे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हा सोबे सांग तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकच खाली केलो आनी कुर्सार आपले रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सस्नीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा संगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कासींतले पियेता.
तू वैभवान येऊस आम्ही तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोगुडाच कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांव सुमेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदत्ता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष कर आमचो घडणार आर्नोल्ड जॉन्सन, तुजे फ्रेनार्ड मेर्स एसवडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आमी सदांच ती रावोंक सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली कित्याक आमकां तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. धया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हणय आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावं जमलेलें आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच ती रावोंक आमकां शत्रेगाचे दीस ते घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान दे एकवटां सांबाळ जो जियेताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावं सोम्याची शांती एकामेकाक पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोद संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे येवचे म्हाका फावना
पवित्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. कुमगारचें गीत नंबर E8 551 पेज नंबर 51. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या असतकायेक लागून परतून परतून आमी पडतांव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सर्वोनेचो फळ आमच्या जिणेच्या सालींत आमी बगीसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर F4 564 पेज नंबर 64. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सौम्या अर्गां दिल्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत परत्या भुका तासो भावुड्या. दिसान दिसू आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतानी तिंची आधार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवा श्रीमोनान सौम्या अर्गां दिल्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत परत्या भुका ताचो भावुड्या. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. घेवन कुर्साचे कुरवेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.